नमस्कार. जरा हक्केच्या आयच्या भागात आम्ही आयल्या बोरी हांगासर. निसर्गाच्या सुंदर सैमान नटिल्लो मटेवाडा हो गांव आणि ह्याच गांवान आमचो आयचो भाग आमी खेळटली. श्रीदेव वटदेव हांच्या परिसरान आमचो आयचो भाग रंगतलो. आयच्या भागान कितली मजा येता, कोण कितले प्रायजीस घेवन वता आणि कितली धमाल येता ती आमकां थोड्याच वेळान कळटली. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार, हांव रानिया राजेंद्र नायक. आज मॅडम तुम्ही आमच्या ह्या ल्हानशा मोटेवाडे आयिल्ले बद्दल आणि हो प्रोग्राम तुम्ही करपाचे ठरयल्ले बद्दल तुमकां आमी मानाचो येवकार दिता. थँक्यू व्हेरी मच. मटीवाडा बोरी हांगासर जमिल्ल्या सगळ्या पार्टिसिपंटांक आयच्या भागान येवकार. आणि आयच्या भागान म्हाका दिसता जी पार्टिसिपंट आयला ती ओदोळ पसून वाट पळयताली आमची आणि दिसता तुमची उमेदूय दिसता आणि मातशें टेन्शनूय दिसून येता. चड टेन्शन घेवपाची गरज ना. सोंपेशे रावंड आसतले आणि हटके अशे सगळे रावंड. सो तातूंतले एन्जॉय करपाक ट्राय करुया आमी. खंय तरी एक सगळ्यांच्या मदीं एक बरेंशें हास्य पसरुया. सुरवात करुया आमच्या पयल्या रावंडाक जो आसता आमचो फुगड्यांचो रावंड. फुगड्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा पळोवया आणि पार्टिसिपंट काडपाक आमचे धाकटेशी बाय आसा. हांगा यो बाय. ओके, सो चिट्स काडटली आणि आमी पळयतली की आमकां ह्या रावंडाक कोण पार्टिसिपंट मेळटा ती. रुपा पयले पार्टिसिपंट रुपा. आणि जी पार्टिसिपंट हांगा येतली तांकां मोठ्यान ताळयो जावनी कित्याक ही पार्टिसिपंट आसा आमची फुगड्याच्या रावंडाची. माणिक, प्रमिला, सुशिला, भावना. ओके, आणि शेवटची पार्टिसिपंट श्वेता. फुगड्याच्या रावंडाक आमकां ही 6 पार्टिसिपंट मेळ्ळा आणि ओळख करून घेऊया त्यांची. नाव सांगा तुमचे. श्वेता संतोष शेट. कितें करता तुमी. हाऊसवाईफ. हॉबीज कितें करपाक आवडटा. हॉबीज म्हणजे अशें हांव सद्या महिला मंडळाचे अध्यक्ष आसा आणि भुरग्यांक लागून हांव डान्साक खंय ना खंय व्हरता जावं पार्टिसिपेट तांकां खंयचे तरी अशें करता. तितून म्हाका अशें उमेद आसा कितें अशें. सो तुजो पयलो प्रश्न आसा. उत्तर तुवेंनूच दिवपाचें आणि तुवें जर उत्तर सारकें दिलें जाल्यार तुका मेळटले 200 रुपयाचो कॅश. ओके, सो रेडी. खंयचें फूल आसा जें सुर्याच्या दिशेन पळोवन फुलता. सूर्यकमळ. उत्तर दिला सूर्यकमळ. सूर्यफूल. सूर्यफूल ते. ताणें उत्तर दिलें सूर्यकमळ आणि उत्तर आसा सूर्यफूल. सो ताका लागून आमी ताका हें उत्तर दिवपाचें काय दिवपाचें ना सारकें. सूर्यफूल ते कमळ म्हटलें. हां, ओके, ताका दिवया हें उत्तर सारकें आमी. मोठ्यान ताळयो जावन ताच्या खातीर. आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. नाव सांग. सुशिला दत्ता नायक. तुमी कितें करता. तशें कितें करता घरान जेवण बिवण. घरान जेवण सगळीच करतात गे आमी, पण करपाक कितें आवडटा. हॉबीज कितें म्हणजे कसली आवड आसा तुका किंवा भुरग्यापणान कितें आवड आशिल्ली. अशें दिसतालें की डान्स करूंक जाय, पदां म्हणपाक जाय अशें दिसतालें केन्ना. हय, तशी फुगड्यांची बीन आसा मागीर फुगड्यांची आवड. आणि केन्ना अशा कार्यक्रमान भाग घेतला. केन्ना मायक हातीन दवरिल्लो. हय, फुगड्यांक बी वयताली. फुगड्यांक बी धरताली मायक हातीन. सो भिवपाची काय गरज ना. सोंपोसो प्रश्न आसा हो. तुका सारको सोंपोच प्रश्न येता. ओके, भाज्यांचो राजा कोण. कोण आन्सर दिवं नाका, कोण प्रॉम्प्टूय करनाका. फ्लावर. उत्तर दिला फ्लावर आणि तांचे उत्तर चुकला. तुका वता प्रश्न हो. उत्तर येना. तुका उत्तर खबर आसा. दुदी. उत्तर चुकला. तुका खबर आसा. ओके, हांगा कोणाकूच खबर ना. ऑडियन्साक कोणाक खबर आसा. ओके, उत्तर आसा वांगी. सो हो प्रायज कोणाकूच वचना आणि तुजो प्रायज गेलो. फुडलो प्रश्न तुका परत. ओके, पिक्चरां पळयता. पिक्चरां पळोवपाक आवडटा. ओके, तुजो प्रश्न आसा. ये हात मुझे दे दे ठाकूर वो खंयच्या हिंदी कॅरेक्टरचो डायलॉग खंयच्या कॅरेक्टरान म्हणिल्लो. अमिताभ बच्चन. उत्तर दिला अमिताभ बच्चन. आणि म्हाका खरेंच आयकुपाक हो उत्तर खूब दुख्ख जाता कित्याक इतलो फेमस डायलॉग हो आणि ताका खबर ना. पण जाता केन्ना केन्ना टेन्शनान. आतां परत चान्स ना तुका. आनी ताणें उत्तर ऑलरेडी हांगासर दिला ताका लागून हांव पासूय करिना. सो हाजो प्रायज तुका मेळना. पण अमिताभ बच्चन म्हणला म्हणून खूब दुख्ख जालें म्हाका. सोड. ओके, हो एटलीस्ट हो डायलॉग तुवें आयकला. डायलॉग आयकला. ओके, हो डायलॉग जर कोण सारको बेस्ट म्हणून दाखयता ताका हांव प्रायज दितलें. तुमची तिका बी कोण म्हणून दाखयता बेगीन. मुझे हात दे दे ठाकूर. ओके, एटलीस्ट ट्राय केली. ताका ताळयो दिवं शकता आमी, प्रायज दिवं शकना. तुमी ट्राय करता. ओके, मुझे हात दे दो ठाकूर. ओके,
रुपयाचो सांगा हेच्यापेक्षा कोण बरें म्हणून दाखयता आं ओके ये हात मुझे दे दे ठाकूर. ओके सो फायनली आमकां हांगासर आमचो कॅरेक्टर ओरिजिनल कॅरेक्टर मेळ्ळा गब्बर सिंग हांगासर आमकां मेळ्ळा सो आमचे जे ऑडियन्सान हो प्रायज आमी दिता आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंटाचे कडल्यान 100 रुपयाचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी प्रश्न वता तुमकां कलांगूटचे MLA चे नांव. उत्तर खबर ना. तुमकां खबर आसा? तुमकां खबर आसा? ऑडियन्सा पैकी कोण तुमकां ना चान्स ऑडियन्सा पैकी दयानंद सोपटे. उत्तर चुकला. मायकल लोबो. उत्तर दिला ऑडियन्सान आमकां उत्तर आयला फुगोटी ऑडियन्सान फुटला उत्तर आयला मायकल लोबो आनी उत्तर सारकें आसा. नांव सांग. सेजल शेट. आनी सेजो शेटाक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 100 रुपयाचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन. पयलो प्रश्न तुमकां MH नंबर प्लेट आसत जाल्यार ती गाडी खंय रेजिस्टर्ड आसता? महाराष्ट्रा. उत्तर दिला महाराष्ट्रा. उत्तर सारकें आसा की चुकला? ताळयो मारत मगे नांव सांगा तुमचें. प्रमिला नरसिंह नायक. खबर आशिल्लें तुमकां कितें हे काय कोणाकडल्यान ना आयकलें ना ना खबर आसा. कशें खबर आशिल्लें? आमचे पयले ट्रक आशिल्लो तेजेर म्हाका खबर ओके आसा. ओके ओके म्हणजे गोवा कर्नाटकाक अशें आसता ते म्हाका त्या खातीर म्हाका खबर आसता. व्हेरी गुड. फुडलो प्रश्न तुमकां शेवटचो प्रश्न आमची हांगासर जी आतां जस्ट रेप्लिका ठाकूर जाल्ली हांगासर कोण गब्बर सिंग जाल्ली ओदो पासून हांसतातूच ती कित्याक खबर ना इतली. शेवटचो प्रश्न तुमकां झेब्रा क्रॉसिंगाक खंयचे कलर आसतात? झेब्रा क्रॉसिंग पळयला न्ही तुमी ताका कसले रंग आसतात? ब्लॅक. 2 कलर आसता. ब्लॅक आनी येलो. उत्तर दिला ब्लॅक आणि येल्लो आणि त्यांचे उत्तर चुकला. उत्तर आसा ब्लॅक आणि व्हाईट. फुगोटाचो रावंड आमचो हांगाच सोंपला. जांकां प्रायज मेळ्ळा मातशी हांसूं शकता जांकां प्रायज मेळूंक ना तांकां फुडल्या रावंडाक पार्टिसिपेट करून मागीर तुमी मातशी उमेद दाखोवंक शकता. फुगोटाचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा कभी हा कभी ना. कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट पळोवया कोण मेळटात ती. फर्स्ट पार्टिसिपंट आसा वासंती. फुडली पार्टिसिपंट समीक्षा, शर्मिला, शुभदा. कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक आमच्या बरोबर ही 4 पार्टिसिपंट आसा आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. ओके सो सुरवात आमी तुमच्या पासून करतले. हय आनी ना हे म्हणप ना. ओके रेडी. सो टायम स्टार्ट जाता आतां. सगळ्यांत पयलीं तूं हांगासर आयला तुका तुजें स्वागत आनी ह्या रावंडाक तूं पावला म्हणून अभिनंदन तुजें. कशें दिसता? बरें दिसता. हेच्या पयलीं रावंड खेळिल्ले अशें गेम बी केन्ना? ना. आमचो रूल आसा हय आनी ना म्हणप ना. आनी ताका खबर सुद्दां ना कित्याक ना म्हणला ताका आतां याद येयली. तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. तूं खंय रावता? बोरे. बोरे लागींच हांगासर. हय मोठ्यान. हय म्हटलें. तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. तुमच्या पळय तुमची चली आयल्या न्ही. आणि आमची शेवटची पार्टिसिपंट ती सारखी रेडी आसा. ती कशीच म्हणची ना हय आनी ना. ओके रेडी. टायम स्टार्ट जाता तुमचो आतां. सगळीं जाणां हांगासर आउट जाल्या तूं एकटेच उरल्या तुका कशें दिसता? बरें दिसता. आवाज जाय तो व्हडलो आनी उलोवपाक तयार ना. कोण कोण आसा बरोबर तुमच्या हांगा आयला? तुमचे कोण सैरा बी आसा? सगळीं शेजाऱ्याक आसा. शेजाऱ्यात आनी अशी घरची कोण येवंक ना? सगळीं हा घरचीं आहा. घरचीच आसा. तूं हांगा लागीत रावता? लागीत रावता? अशें उगी रावन तुका चान्स मेळचो ना. उगीत रावपाचें ना उलोवपाचें. लागीत रावता हांगा? रावता. रावता. आनी कोण कोण आसा घरान तुमच्या? सून हाडल्या तुवें? ना. एक्चुअली बरें ट्राय केल्लें तिणें. बरी चिंतून चिंतून उतरां येताली ती. ओके सो हो रावंड खेळपाक हांव स्पेशल पार्टिसिपंट हांगासर आसा तांकां आपयता. ओके सो कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक आमचे बरोबर हांगा 3 स्पेशल पार्टिसिपंट आमी हांगा आसा की ओदोर पासून सगळे अरेंजमेंट ते करताले. सो ताका लागून स्पेशली आमी तांकां ह्या रावंडाक घेतला. सो सुरवात आमी तुमच्या पासून करतली आनी तुमकां रावंड आतां खबरूच आसा कसो आसा तो. पण प्लीज उलोवपाक जाय. टायम आसलो तुमकां 40 सेकंड्स. तुमकां हय ना म्हणपाचें ना. तुमी घडयाळ पळोवपाची गरज ना. आमचो टायमर थंय आसा. सो रेडी.
हां तुमचो टाईम स्टार्ट आता तुम्ही ओदोडून सगळे अरेंजमेंट करता तुम्ही अरेंज केला हो प्रोग्राम आमच्या खातीर स्पेशली हांगा हो सांगला तुम्ही ओके आमी सांगला म्हणून आयल्या तुमी हांगा ते कमिटी मेंबर बी कितें आसा देवळाचे कमिटी मेंबर आसता तशीच ओके खबर ना तुमकां शिवर ना तुमी कितें करतात बारीक जर पळयत जाल्यार तो तरी एकामेकांची कामां करता ओके आनी टायम मेळटा अशी सोशल वर्क करपाक किंवा अशी एक्टिविटीज करपाक कोणी आपयलें जाल्यार ना कोणी आपयलेच जाल्यार तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां तुमी हांच्या बरोबर सगळे हांगा बसून आशिल्ले न्ही सवय प्रमाणे हय हांगा जाला ओके शेवटचे पार्टिसिपंट तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां सगळे लेडीजा बरोबर हो कार्यक्रम आतां आमी ऑर्गनायज केला तुमी हांगासर आमकां हांगा हाडला ताका लागून खरेंच तुमकां मना पासून देव बरें करूं आनी अशे वेगवेगळे कार्यक्रम तुमी हांगा हाडटात हाडटा खुबशे कार्यक्रम केला केल्या आणि आवड आसा तुमकां एक्टिविटीजांत भाग घेवपाची मोठी आवड आहा ओके आणि तुमकां अशें डान्स बी करपाक आवडटा हय चिंतून चिंतून सांगताले पण सवय हय आणि ना म्हणल्या शिवाय आमकां खरेंच जायना सो मोठ्यान ताळयो जावनी सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर आणि आमी हो रावंड हांगाच सोंपोवया कित्याक कभी हा कभी ना हेका तुमचो प्रायज आशिल्लो तुमकां मेळना कित्याक तरी आमकां खूब प्रॅक्टिसची गरज आसा हय आनी नांव म्हणपाचेर मातसो कंट्रोल दवरची गरज आसा खेळुया आमचो फुडलो रावंड पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. ब्रेक आमचो काबार जाला आनी आमी परत आयल्या परत आनीक रावंड घेवन आनी तो रावंड आसता आमचो टॅलंट रावंड आनी टॅलंट रावंड आमकां हांगासर आमच्या मदीं एक टॅलंट आसा रोशन नायक जी नाटकांनी काम करता आनी तिका हांसपाक उदो पसून खूब येता आनी आमकां ती एक डायलॉग म्हणून दाखयतली तिका तिजे टॅलंट जो आसा तो तिका नाटकाचे डायलॉग म्हणपाक तिका आवडटा सो तिका एक्टींग तिजी पळोवया आमी फुडें यो शीते तुका हें तें हरण आवडलें न्ही तें हांव धरून हाडटा हांगाच राव पळय धांवत खंयच वचो नाका रोखडेंच येता हांव घेवन पळय खंयच वचो नाका स्वामी तूं तें हरण म्हाका धरून हाडटा जावं हाड हांव हांगाच रावता हाडटा शीते हांगाच बस खंयच वचो नाका हाडटा धरून वयता हांव येता म्हाका दिसता आमची राम सीता बी आशिल्ले कोंकणीन जर उलयताले डेफिनेटली अशीच उलयताली आसतली आनी घरांनी अशीच उलयता हय तूं बरी हांसताली तूं की नाटकान बी असो रोल केल्लो तुका हांसपाचो बी आशिल्लो डान्स केला खंय ओके सो आमचो मागीर ल्हान आसतना आतां व्हड तरी ना ल्हान आसा डान्स केला व्हड तुका तुवें डान्स करूंक ना ओके तरी सुद्दां तुज्या टॅलंटाक खरेंच बरो टॅलंट आसा तुज्यान आनी तुवें मातसो तो आनी जर प्रॅक्टीस करशी जाल्यार तूं खुबशा नाटकांनी भाग घेवंक शकतली आनी आमी सांगूं येता केन्ना तरी कोंकणी पिक्चरान किंवा खंय तरी एक व्हडल्या हिंदी मुविजान सुद्दां पळोवंक शकता मोठ्यान ताळयो जावनी तांकां आनी रोशन नायक हांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टोरंट हाचे कडल्यान हो फूड वावचर कॉंग्रेच्युलेशन्स नेम मारा प्रायज जिका हो आसा आमचो फुडलो रावंड आनी ह्या रावंडाक आमकां जे सामान लागता तें आमी सेट करतात पयलीं नेम मारा प्रायज जिका हाजी पार्टिसिपंट कोण पळोवया वंदना संजना लक्ष्मी दुसरी लक्ष्मी राधा अस्मिता ओके प्रत्येक पार्टिसिपंटाक एक चान्स मेळटलो ते कप तुमी हीट करपाक जाय आनी ते कपा पोरांक प्रायज आसा तो तुमकां मेळटलो जो मेळटा तो थोडी कपां अशी आसा ज्या पोरांक प्रायज ना सो ते शक्यतो हीट करूं नाकात तुमच्या पासून सुरवात करूया
आणि सगळ्यांचे तिघांचे हिजेरूच ओके वंदनाचो प्राइज आसा वंदनाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्ट कप हिट केला पण प्राइज ना ओके त्यांचो प्राइज आसा तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंटाच्या कडल्यान 100 रुपयाचो कॅश शेवटचे पार्टिसिपंट नेम मारा प्राइज जिका हो रावंड आमचो हांगा सोंपता आमचे 2 हांगा प्राइजीस उरला सो पळोवया प्राइज ते कितें आशिल्ले ते जे आमचे पार्टिसिपंटाक मेळूंक ना आनी प्राइज आसा 300 रुपीचो कॅश एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येऊया खेडेकार सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस तुमच्या जेवणाची रूच वाडोवपा खातीर घेऊन येता गोंयचे पारंपारीक मसाले पापड आणि हेर उत्पादनां मिरची पावडर हळदी पावडर कोथमीर पावडर गरम मसालो मटन चिकन मसालो लोणचे मसालो सांबार मसालो पापड आणि तरेकवार मसाले खेडेकर सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फाटीवकार खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसा आमचो हटके राउंड आनी हटके राउंडची गेम कितें आसली थोड्याच वेळान कळटली पण ताका लागून आमकां लागतले पावडर आनी टेबल हटके राउंडची जी विनर जातली तांकां मेळटले सुहानी सारके ज्युअल्स म्हापसा पर्वरी हांचे कडल्यान सिल्वर गिफ्ट ओके सो ह्या राउंडाची पार्टिसिपंट आमकां कोण मेळटा पळोवया दीपा मयुरी विनंती शारदा सरिता आनी शेवटचे पार्टिसिपंट ललिता ओके आमची गेम कितें आसली तुमकां सांगता हांगासर आशिल्ल्या प्रत्येक पार्टिसिपंटाक हो आमी पावडर दितली आनी टायम आसतलो सुमार 1 मिनीट ते 1.5 मिनीट आनी ह्या टायमान मॅक्सिमम पावडर कोण तोंडाक लायता ती जातली ह्या राउंडची विनर ओके हटके गेम आसा आनी हटके गेमीचो प्रायजूय आमकां बरो हटके आसा दोन हातीक लाय तूं ओके स्टार्ट
सगळ्यांक Five, four, three, two, one, stop. Stop. ओके सो आमच्या या हटके राऊंडचे विनर जाता शारदा. ओके आणि शारदाक मेळटा सुहानीस RK ज्युअल्स म्हापसा पर्वरी हांचे कडेन हो सिल्वर जिखवा. कॉंग्रॅच्युलेशन. हटके राऊंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो राऊंड. डान्स राऊंडाक आमकां पार्टिसिपंट पळोवया आमकां कोण मेळटली ते आतां. रानिया, दीपा, अस्मिता, ज्योती, हर्षा, स्टॉप. ओके मोठ्यान चालू दोन्ही. ओके 1 2 3 4 5 6. तुम्ही सांगा आता नंबर बेगीन सांग गो बाय. 6. ओके आणि कोण सांगत राहा आपले. 4 आणि 4. ओके सो ऑडियन्साचे जजमेंट विनर आसा नंबर 4 रानिया. रानियांक मेळटा हो प्रायज सुहानीस RK ज्युअल्स म्हापसा पर्वरी हांचे कडल्यान हो सिल्वर बिचवा. कॉंग्रॅच्युलेशन. आनी आतां वेळ जाला आतां आमचो शेवटचो राऊंड खेळपाचो जो आसता चक दे राऊंड. चक दे राऊंडाक सुरवात करच्या पयलीं आमी पार्टिसिपंटाची नांवां घेवया. ओके सो ही आसा आमची चक दे राऊंडची पार्टिसिपंट. चक दे राऊंडची आमची गेम आसा कशी. सोमना हांगासर नळ्याचे कुडके दवरला. आमी जी लगोरी खेळटाली तीच ही गेम आसा. प्रत्येक पार्टिसिपंटाक एक चान्स मेळटलो हिट करपाक आनी मॅक्सिमम जे हे कुडके उडयतले तो आमचे हे राऊंडचे बेगीन. ओके सो रेडी. संजनान बऱ्यापैकी मिस केला आणि आमचे 2 पार्टिसिपंट दिला. आणि ह्या राऊंडाची जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश.
आयच्या भागातली चक दे राऊंडची विनर जाता बोरये श्रीदेव वटदेव हांच्या परिसरात घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगा सोंपता. फुडल्या भागात रोखडीच मेळुया तुमच्या वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावात तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. नमस्कार. तुमकांय देव बरोबर नमस्कार. देव बरें करूं कित्याक क्रॉस राव मातशी अशी राव अशी कार्पेटीचेर या अशी या अशी अशी राव अशी कार्पेटीचेर राव. त्या स्टायलीन जावंक जाय आं. अमजद खाना भशेनूच जावंक जाय नाल्यार तूं अमिताभ बच्चना भशेन म्हणशी तसं चलचें ना. कळटलं रावंड मगे सांगता तुका हां कळना म्हणना. थंय वच तेवटीन वच थंय राव वचून चल खंय राव थंय डान्स कर. तुमकां जर डान्स करपाची थंय उमेद आसा थंय डान्स केला उपकार थंय रावना थंय डान्स करा. राव पुसू नाका राव इतली घाई कित्याक पुसू नाका राव प्रायज दिवया पयलीं तांकां.